देवजा शिंदे आणि हांव फादर आग्नेल मल्टीपर्पज हायर सेकंडरींतल्यान आयला। आयज आमी हांगा शेताची नडणी करपाक आयल्यात। आयज आमकां खूब बरो अणभव हांगा अणभवपाक मेळ्ळो। आयज आमकां कळ्ळें की एक शेतकाराक कितले त्रास करचे पडटा शेत रोवपा खातीर। खुबशे लोक जेवण आपले अशेंच उडोवन वयतात आनी आमकां तें अशें करून फावना। आमकां आयज कळ्ळें की कितलो त्रास करचो पडटा हें सगळें आमकां जेवण बी मेळपा खातीर आनी आमी जेवण अशेंच उडोवन वचपाक शकना। सायमन सराक देव बरो करूं, तेणें आमकां हांगा हाडलें आनी आमकां खूब बरो अणभव हांगा अणभवपाक आयज मेळ्ळा। पावस लेगीत मातसो पडलो, आमच्या भुरग्यांनी खूब उमेदीन हांगा काम केलें आनी सगळ्यांक मजा आयली। हांव सायमन डिसिल्वा, कोंकणी शिक्षक, फादर आग्नेल उच्च माध्यमीक विद्यालय वेर्ना गोंय। जुलय म्हयन्याच्या 20 तारखेक हांगासरच येवन आमी 50 विद्यार्थ्यांक हाडिल्ले आनी हांगासर हें शेत आमी रोयल्लें। आयज 20 ऑगस्ट आमी दुसऱ्या भुरग्यांक हाडिल्ले आसात ही नडणी काडपाक। नडणी काडप कितलें गरजेचें हें विद्यार्थ्यांक कळपाक जाय। आमी ज्या तरेन आंबो जो आसा, आंब्याक बेनूल जाता आनी बेनूल समज काडली ना जाल्यार ताची पीक खूब कमी जाता हें सगळ्यांक खबर आसा। सो म्हणटकीच आमी बेनूल काडटात कारण आमकां आंबे चड मेळपाक जाय। त्याच तरेन हांगासर ही नडणी समज आमी काडली जाल्यार ताची पीक चड जाता। सो आयज आमी विद्यार्थ्यांक एक संदेश दिवपाक सोदतात। जेन्ना हें आमी शेत रोयतात, ताका सारें घालतात आनी ही नडणी जी आसा तें ताचें शोशण करता, तें ओडून घेता। म्हणटकीच तें काडलें जाल्यारच पीक जेन्ना बरी जाता। त्याच तरेन आमचे विद्यार्थी जे आसात ते शिकता आसतना आयुश्यान समज यशस्वी जावपाक जाय जाल्यार वायट संगत ही नडणी ती तांच्यांनी सोडपाक जाय आनी बरो मार्ग आपणावपाक जाय। तेन्नाच ती यशस्वी जातलीं, ती जिवनान फळादीक जातलीं। सो हेंच तो संदेश तांच्या मेरेन पावपाक जाय। होच हो उद्देश आशिल्लो भुरग्यांक ह्या शेतान हाडून ही नडणी काडपाचो। सो ही आमकां संदी दिली आमचो कामिलो बारेटो आमचो इश्ट, त्या खातीर ताचे आनी ताच्या कुटुंबाचे आमी आभारी आसात। तशेंच विद्यार्थ्याचे पालक जे आसात तांकां हांव कसोच विसरूंक शकना, तांचे आमी आभारी कारण तांच्यांनी भुरग्यांक व्हरपाक आनी तांकां अणभव घेवपा खातीर परवानगी दिली। सो तांचे आमी आभारी आसात। तशेंच विद्यार्थ्यांनी हांगासर येवन बरें काम केल्लें आसा, भरपूर नडणी तांच्यांनी काडिल्ली आसा। ओके, हो एक बरो अणभव तांकां मेळिल्लो आसा आनी हाजे वेल्यान शेतकार कितले त्रास काडटात आनी शेतकारांच्या त्रासां खातीर तांच्या ताटान जेन्ना अन्न तांकां मेळटा, जेवण तांकां मेळटा, हें तांकां आयज कळून चुकिल्लें आसा। सो सगळ्यांक म्हजे शिक्षक वांगडी, शिक्षिका वांगडी जे बरोबर आयिल्ले आसात, तशेंच सगळे विद्यार्थी आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं। आमी हांगा शेतांत आयल्या आनी आमचो बाब टिचर सायमन डिसिल्वा, तो सगळीं तेजे भुरगीं स्टुडंट तेजी आनीक 2 टिचर आयल्या। खरें म्हणल्यार तांकां हांव शाबासकी दिता, कित्याक आमी लास्ट 20th जुलय त्या दिसाक आमी हांगा हेच स्टुडंटांनी हें हांगा रोयल्लें आनीक आज आफ्टर 1 मंथ म्हणल्यार 20th ऑगस्ट आज ती नोंदणी काडपाक आयल्या। खरेंच म्हणल्यार म्हाका खूब बरें दिसता की आज बाब सायमनान आपल्या भुरग्यांक हाडून आमचे फादर आग्नेल हायर सेकंडरी स्कुलाचे भुरगे सगळे आयले आनीक आपले बरे भशेन मोगान काम करता। की पयलीं म्हणल्यार हांव तांकां तांच्या प्रिंसिपलाक थँक्यू म्हणटा, कित्याक ताणें हे सायमनाक परमिशन दिलें ह्या भुरग्यांक व्हरून तांकां जी आमची संस्कृताय, जी आमची परंपरा, जी शेताची कशी भाशेन हें करपाची, कशे भाशेन रोवपाची, कशी भाशेन पिकावळ काडपाची, कशे भाशेन नडणी काडपाची, तरी पूण तशेंच हांव तांच्या पेरंट्सांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक ही पयलीं तांकां मॅसेज पावल्ली पेरंट्सांक आमी आमचे भुरगे खंयच्या शेतान वचून तांची नोंदणी काडपाची, शेताची शिकवण शिकपावता म्हूण। पूण तांकां परमिशन दिल्ले बद्दल हांव तांकां तेंच्या पेरंट्सांक, स्टुडंटाच्या पेरंट्सांकूय देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां ही आमची फ्युचराक भुरग्यांक कशी भाशेन परंपरा, ही आमची शेताची कशी भाशेन वाडोवंक आनीक आमचें अशें तशेंच चालू दवरपाक अशें तांकां दिल्ली म्हणून दवरलें हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी तशेंच आमची ही सगळ्या आमच्या आख्या गोंयभर जी शेतां पाड आसात ती अशींच रोवची आनी अशेंच आमची स्कुला भुरग्यांची मदत घेवची आनी तांकां कशे भाशेन करपाक शिकोवचें, कसलीं खंयची पानां। तशेंच आमचें गोवोरमेंट आमचो खूब मदत करता, जी शेतां पाड आसात ती रोवपाक खूब संदी आहा, खूब सबसिडी आहा, ती आमच्या गोवोरमेंटा कडच्यान घेवची। हाका लागून हांव सगळ्या आमच्या गोंयकारांक, आमच्या सगळ्या गोंयच्या गोंयकारांक मागतां ही संदी घेवची आनी मुखावयल्या वर्सांनी
खंयचीच पाड शेतान दवरची न्ही आनी पिकावळ करची आनी आमकां भायले जी तांदूळ येता जावं कशी पिकावळ येता ती आमी घेवचे ना जावचे आमी गोंय आमचे उत्पन्न करून आमी आमच्या गोंय आपल्या घरांनी आमची एक दवरची म्हणून हांव मागता.